म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, देवाचें उतर आमी आयकलां, पूण आमी सगळीं जाणां जाणो की आमी हांगसर मन आमचें देवाच्या उतराचेर थिरायता खरें, पूण आमचें मन येणें तेणें वेता. ताका लागून आमी ही पावल्यान ती नोको मागीर मातशें कितें आयकोता हे भशेन आमचें सगळें जाता. पूण भियो नाका, कित्याक देवान आमकां सगल्यांक जेजू सगळें सुटका दिल्ली आसा, पातकांतली आमकां सोडयल्ली आसा. पूण ते भशेन आमी जिवंक जाय जाल्यार ताका आमी हाजीर जावन जिवंक जाय. ताका तर आमी हाजीर जावन जियेत जाल्यार कितें जातलें? तो आमकां सांगतलो कितें करूंक जाय, कितें म्हणूंक जाय पळय तें. ताका हाजीर जावन आमी जियेत जाल्यार जें बरें पळय तें आमी करतले. आनी जो कसलोय वेळ येवं आमी केन्नाच भिवची ना अशें आमकां कळीत केल्लें आसा ताच्या उतरांतल्यान. आतां केन्ना केन्नाय घेरां जातात. आतां तें कोवीड आयिल्लें तेन्ना सगळ्या जाणांक भिरांत पडलेली. तेन्ना सगळो लोक कितें करूंक लागलो? अदीक देवाशी येवंक लागलो. आनी जितलीं तीं देवाशी आयलीं, थोडीं जाणां मेलीं, थोडीं जाणां उरलीं, थोड्या जाणांच्या जिवितान खूब मिलाग्री जाल्यो. कालूच म्हाका एकलो कोण येवन सांगूंक लागलो, कोविडाच्या टायमार कोणूच म्हाका नासलो, हांव एकलोच आसलो. म्हाका इतली भिरांत आयली कित्याक म्हाका कोवीड जालें. सगळो लोक म्हजे सुरशिलो गेलो, कोणूच ना, हांव एकलो कितें करतलो. हांवें भाग्यवन फ्रांसिसाक उलो मारलो आनी ताणें म्हजें आयकलें, म्हाका वाचयलो. हांव मरपाचो आसलो, पूण हें हांवें अणभवलेलें आसा. ताका लागून हांव हांगसर आयलां ताका दिनवासच्याक आनी तुका सांगच्याक की हें म्हज्या जिवितान घडलें. कोणूच नासलेलो, हांव एकलोच आसलेलो. मोत्ता म्हूण समजल्लो, पूण मोत्ता जाल्यार म्हजें जिवीत तुज्या ताब्यान करता सायबा म्हणून ताणें विनंती केली. ताका राखलो, सांबाळलो. तो परतून गोंयांत येवन आतां आपलें जिवीत सादता. हे देवळी मिलाक आपल्या जिवितांत जाली म्हणटा. तर म्हज्या भयणीनो भावनो, केन्ना कितें जातलें तें आमकां कोणाकूच खबर ना. आमची सगळीं आसत, पूण भायर गेली टक करून कितें जालें गेलो. पूण त्या वेळार आमी सदांच जेजूक हाजीर जावन आमचें जिवीत सारूंक जाय. हें मात आमच्या मनांत हाडया आनी ते परी आमी जियोया. दुसरें कितें जाता तें आमी भिवची न्हय, कित्याक जेजून सगळ्याचेर विजय जोडलेलो आसा आनी ताचे बरोबर आमी जर रावत जाल्यार आमकां भितरल्यान कांयच जावचें ना. हे खात्रीन आमी जियोया. सगळीं जाणां आतां आमचे अशें उठेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजून आमी बरोवन येता. पांयाची बोट आसा ती जुतान तकले मेरेन सगळे सांद्यांनी हे परी तर आमी जियेत जाल्यार आमकां कसलीच आडखळ आसची ना. जेजूच्या सोबे आमचें जिवीत घडोवन येता तें आमी अणभवतल्या. ताचें बरेंपण आमकां मेळटलें. कितेंय तर आसा आमचे कुडींत मनांत वचम्यान तें ताचेर दवरलें म्हणटूच तातूंतली आमकां सुटका मेळटली. ताच्या जिवितान आमी जियेतल्या, ताचें बरेंपण आमी अणभवतल्या आनी आमी जेजू सोबें सगळें बरेंपण चिंतनांनी उतरांनी कन्यांतल्यान दुसऱ्यांक दिवंक लागतलें. जेजू आर्ग आनी दिन वास तुका, कित्याक तुवें हें आमकां घडून हाडलाय आनी त्या प्रमाणे जिवंकूय तूं आमकां मदत आनी आदार करताय.